वर्साचो सादो काळ 22वो आयतार। दुसरे समृद्धीच्या पुस्तका वेले वाचप। अध्याय 4 वोवी 1 ते 2 आनी 6 ते 8। मोजेसान लोकां लागीं उलोवन म्हणलें, आतां इस्रायेला, तुमकां जिवीत मेळचे खातीर आनी सर्वेस्पर तुमच्या पुर्वजांचो देव तुमकां दिता तो दीस तुमी भोगूंक पावचे खातीर हांव तुमकां आयज आज्ञा आनी कायदे शिकयतां। तांकां चोत्रायेन चीत दियात आनी ते सांबाळात। म्हज्या उतरांक तुमी कांय चोडय नाकात ओ उणें करी नाकात, पूण हांव तुमकां घालतां त्या सर्वेस्परा तुमच्या देवाच्या कायद्यांक पाळो दियात। ते सांबाळात, तांकां पाळो दियात आनी अशें हेरा लोकांक तुमची जाणवाय आनी शाणेपण दिश्टी पडटली। ह्या कायद्याची खबर आयकून ती म्हणटली, खरेंच ह्या वर्त्या राष्ट्रा भाशेन दुसरे खंयचे स्पर्जेक इतली जाणवाय आनी शाणेपण ना। आनी खरेंच आमी उलो मारता तितलेय फावटी सर्वेस्पर आमचो देव आमकां लागीं आसा ते भाशेन आनी खंयच्या व्हडल्या राष्ट्राचे देव तांकां लागीं आसतीत। आयज तुमकां दिता ते समृद्धी असले कायदे आनी नेम खंयच्या व्हडल्या राष्ट्राक आसतीत। देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार। जबाब, सर्वेस्परा तुज्या तंबून बिराड करूंक कोणाक मेळत? दुसरें वाचप। बागयोन जाकोबान बरयलेले चिटी वेले वाचप। म्हज्या प्रितीच्या भावा भयणांनो, सगळें बरें देणें आनी सगळें सोपूर्ण दान वयरथान येता आनी उजवाडाच्या बापासून देंवता। ताची सवें कसलेंच बदलप ना, न्हय म्हूण बदलपाची सावली पुरयान ना। आपल्या रोशना भितर आमी मालगुडी कशी जावं, आपले उदार खुशेन स्वताच्या उतरा वरवीं ताणें आमकां आपलीं भुरगीं केल्यान। तुमच्या काळजांनी वोपलां आनी तुमकां तारण दिवंक शक्ती आसा तें उतर मानून घेयात आनी ताका खालती रावात। देवाचें उतर फकत आयकून तुमकांच फटोव नाकात, पूण देवाच्या उतरा प्रमाणें चलात। देवा मुखार नितळ आनी निश्कलंक भक्तीपण म्हणल्यार हें, अनाथांक आनी विधवांक तांच्या दुखी खोतींनी भेट दिवंक आनी संवसाराच्या मेळेपणांतलो सारको नितळ निर्मळ रावंक। देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार। मार्क प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान। फारीझेव आनी थोडे धर्मशास्त्री जेरुसलेमाक थावन येवन जेजू सरशी एकठवले आनी तांच्या शिसांतले थोडे मेळ्या हातांनी म्हणजे हात धुयनासतना जेवतात ते तांणी पळयले। फारीझेव आनी सगळे जुदेव पुर्विल्यांचे चाली प्रमाणे बगर हात धुल्या शिवाय जेवनात आनी तिट्यार थावन येतोच नाल्या धुल्या शिवाय जेवंक खावंक बसनात आनी साबार हेर चाली सांबाळूंक तांकां दिल्ल्यो आसात। पात्रां, कळशे आनी काशाची आयदनां धुवूत म्हणटोच फारीझेवांनी आनी धर्मशास्त्रांनी ताचे लागीं विचारले, जाणट्यांनी करून दवरलेल्यो चाली प्रमाणे तुजे शीस कित्याक चलनात? आनी मेळ्या हातांनी जेवतात खातात। पूण ताणें परतीबाळून तांकां सांगलें, इसायासान तुमकां
ढोंग्या विशीं आदींच सांगून दवरला तें सारकें. तर बरोवन आसा, ही पोरजां ओठांनी म्हाका वाखाणटा, पूण तांचें काळीज म्हजेसून पयस आसा. तर मनशांनी केल्ले कायदे शास्त्रां कशी शिकोवन ती म्हजी पोलकी पुजा करता. देवाची आज्ञा सांडून मनशाच्यो चाली तुमी पाळटात. नव्यान लोकांक आपूण जेजून सांगलें, सगळे म्हजें आयकात आनी समजून घेयात. मनशां भायले कितेंच ताचे भितर वचून ताका मेळो करीतशें ना, पूण मनशा भितरल्यो वस्तू भायरसून येतात त्योच मनशाक मेळो करतात. ज्या कोणाक आयकूंक कान आसा ताणें आयकुचें. भितरतान मनशाच्या काळजांतले भायर सरता तें वायट चिंतना, पजळपण, चोरयो, खून, परतवार, आपस्वार्थ, खोटेपण, फटकीरपणा, कामचार, निडुकाय, चाडयो, गोर, मूर्खपण ह्यो सगळ्यो वायट वस्तू भितरतावन येतात आनी मनशाक मेळो करतात. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वाखाणली तुका क्रिस्ता.